बागीवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीची सुरवात. दोन दूत जावंक आपयलोलो, देवाचे शुभ वर्तमान परगटूंक विचून काडलोलो. पावलू, जेजू क्रिस्ताचो सेवक, ही चीट बरयता. हें शुभ वर्तमान ताणें आपल्या प्रवाद्या उद्देशी पवित्र पुस्तकांचेर आदी फुडें बासायलोलें. तें ताच्या पुता संबंदी रक्तमासा प्रमाणे तो दाविदाच्या कुळींतलो ताका जल्मलो. पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे तो बलवंत जाल्लो देवाचो पूत म्हूण ताचे पुनर्जिवंतपणा वरवीं ताची परगटणी जाली. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताच्या नांवांक मान जोडून घेवंक सगळीं विदेशी राष्ट्रां भावार्थान देवाक खालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फावो जाली आमकां कृपा आनी दोन दुतांची जबाबदारी. तांचे मदली तुमी जेजू क्रिस्ताची जावंक देवान आपयलोली. तुमी देवाच्या मोगाची आनी तुमकांय ताणें पवित्र जावंक आपयल्यांत. रोमा शारांत आसलोल्या तुमा सोमेस्तांक आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरगोटली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली उत्सुर्यां उजव्या आतांच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान सोयत व्हरून सोडवून दिली. सोबाब, सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरगोटली. इस्रायलाचे कुळयेतायन आपलो थीर विस्वाशी मोग मोनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. सोबाब, सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरगोटली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवून फांकली. आख्खे पृथ्वी गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां गोडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. सोबाब, सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरगोटली. आज तरी सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांची अर्पोज जेजू भोंवतणी वाडत वेताली तेन्ना तो अशें म्हणूंक लागलो, ही आतांची पिणकां नोश्ती पिणकां. ती एक खुणा मागता, पूण जोनासाची खुणा काडून देव तिका दुसरी खुणा दिवचो ना. कित्याक जसो निनवेच्या लोकांक जोनास खुणा जालोलो तसोच मनशाचो पूत हे पिणकेक जातलो. जोडटेच्या दिसा दोखणीची राणी हे पिणकेच्या मनशा बरोबर उबी जातली आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितली. कित्याक ती पृथ्वीच्या शिमांतावन सोलोमनाचे शाणेपणां आयकून आयलेली. आनी पळयात, सोलोमना परस वर्तो हांगा आसा आयकलो. निनवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणके बरोबर उबो जातलो आनी तिचो गुन्यांव दाखोवन दितलो. कित्याक जोनासाचें प्रवाचन आयकून ताणें आपलें जिवीत बदल्लें
आनी पळयात जनसा परस वर्तो हांगा आसा आयकलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता.